गोयच्या उत्तर जिल्ह्यातल्या आसगावचे सिली सोल कॅफे अँड बार हे बेकायदेशीर आशिल्ल्याचे कळून आयला। हे हॉटेल स्मृती इराणी कडेन संबंधित आशिल्ल्याची माहिती अधिकाऱ्याखाला मेळिल्ले माहितींतल्यान दिसून येता, अशें आदोगाद आयरिश रॉड्रिग्स सांगता। ह्या हॉटेलाचें बांदकाम करपाक कसलीच परवानगी घेवंक नाशिल्ली अशी माहिती अधिकाऱ्याखाला आयरिश रॉड्रिग्साक मेळ्ळा। आसगावच्या पंचायतीन सांगिल्ल्या प्रमाण हे हॉटेल बांदपाक तांचे कडेन कसलीच पूर्व परवानगी घेवंक नाशिल्ली। आसगाव पंचायतींतल्या बोटा वाड्यार सर्वे क्रमांक 236 हे बांदकाम केल्ल्याचें कळटा। 2019 ते 2020 ह्या वर्सा हे बांदकाम सुरू केल्लें। गरजेचो परवानो घेनासतना हे हॉटेल बांदिल्ल्यान ते सील करपाची मागणी ॲडव्होकेट आयरिश रॉड्रिग्सान केल्या। ह्या कागाळीचेर कारवाय म्हणून गोंय उत्पादन शुल्क खात्याचे आयुक्त नारायण गाड हांणी सिली सोल कॅफेक नोटीस दाखोवपाचो आदेश जारी केला। 29 जुलयाक सकाळी 11 वरांचेर ह्या प्रकरणाचेर पयली सुनावणी जातली। तेन्ना ह्या हॉटेलाच्या परवान्याचे पुरावे सिद्ध करपाची संद तांकां दितले।